मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय. आम्ही आता भायर सरला नुस्तें हाडपा वयता. हय, म्हापसा. खूब दीस जाले म्हापसा वचूंक म्हटलें आयज म्हापसा या म्हटलें, कित्याक आमी पणजे चडशीं वयता न्ही, तर म्हटलें आयज म्हापसा या पळोवया कितें आहा तें नुस्तें बीन, तशें भाजी बी थंय घेवन येतलें आनी म्हापसा तुमकां दाखयता आयज फीश मार्केट थंयसर कितें नुस्तें आहा तें. ओके, सो जस्ट 8:30 जाली आणि हो बॅग न्ही म्हाज्या एक यूट्यूब फॅमिलीन दिला, सेल्विना म्हणून. सो हें पळयात, नुस्तें घालपाची पिशवी हें. सो हेजे पयलीं आसलेले ती पिशवी ते कितें जालें खबर आहा, वयले जे हँडल आहा पळय तुटले. सो बाकी सगळं बरें आहा तें बॅग, फक्त वयले हँडल आहा पळय तुटलें आनी तें बरें आहा, अशें उदक बिदक पडना, सामकें बरें आहा हें बॅग. सो ती येताना पयर न्ही ती घेवन येयली. सो म्हटलें चल यूज करया म्हटलें हें. तें आसा तें बरें करून दवरलां हांवें, फक्त हें मात तुटलां. ओके, सो चला. कितें म्हणटा? सो कार हांगा दवरल्या वयल्यान ती पानां पडटा अशें पानां न्ही तें सगळें घाण जाला पळय. हय न्ही, कित्याक कापलेले शिवनात, जेन्ना कापलेले परत जाय पळय सगळें अशें हें जाता, पानां पडटा बारीक 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 बारीक. सो गाडी बरें वॉश करूंक जाय. पयर आमी खोपीन गेल्ले न्ही, सगळें माती सगळें उसळ्ळा गाडयेन. तूं कार घेवन वयता? तुका म्हापसा पासली मेळपाक खूब डिफिकल्ट. आतां सांगलें बायक घेवन या म्हणून. सो बायक घेवन वयता म्हणटालो, पण काळोख जाला तेवटेन. हय, बायक आमी जायना मागीर ते बाकी मेळपाक खूब डिफिकल्ट. खंय तरी पयस धरून वॉकिंग वचचें पडटलें, ना जावचें ना. ओके, सो 8:30 जाली. इश्यू जालें की बेगिना भायर सरपाचें. इश्वी आमी खंय वयता तेन्ना इश्यू उठटा. इश्यू उठलो आनी हांव ताका थापडयता, हो न्हिदात ना, मातशें कितें दाराचो आवाज केलो उठ्ठा परत परत. आतां करतलें कितें? उठलो आनी म्हाज्या लागीं येयला. हांव उबें रावलें पळय, आपूण उठून म्हाज्या लागीं येयला. सो मागीर कितें केलें, हांवें बेगिना घेतलें आनी झुलांक घातला आनी आई ताका हालयता. आतां न्हिदलो तो असलो. आमी खंय वयता म्हटल्यार वयता कितें काळोख जाला मागीर. आतां सॉलीड पावस येतलो. खंय वयता म्हटलें न्ही, ताका कितें कोणाक खबर, ताका जाग येता रोखडेच. हय, सो आतां न्ही म्हापसा तेवटेन म्हाका दिसता पावस पडटा आसतलो, अशें ना? बरें जालें, कारूच घेवन वयता. ओके, सो चला तुमकां डायरेक्ट हांव म्हापसा फीश मार्केटार मेळटा. खूब दिसांनी वयता आमी फीश मार्केटार म्हापसा. ओके, पळया कितें कितें आहा तें. ओके, चला. सो पावले आमी म्हापसा. पावस येयलो. तशें आतां काडलें BMW. पाकी मेवळे. सो म्हटलें हांगाच खंय पार्क कर म्हटलें, फुडें आनी मेळचें ना, हे सगळें बुक फूल आहा. आनी दुसरोच पावस येयलो. सावकाश. सो हांगासर एक आनी तेवटेन एक आसा. पयलीं म्हटलें हांगासर पळोवया म्हटलें. चणक खंय ते बांगडे, पापलेट, सुंगटां चड आहा. ते बांगडे इतले फ्रेश नाशिना. करली खूब आहा. तूं खातलो कल्ली? तूं खातला घेता हांव. हें सगळें मिक्स आहा पळय, मिक्स. तिसऱ्यो 400 रुपया खंय. काळे खुबे येयला हे पळय. आई कशे? 100 बरें आमी आई फ्रेश आहा मगे. तो म्हाका 2 वाटे दी. सांगा आसा शिनाण्यो. येता येता. पापलेट कशे? पापलेट कशे? कोण ना हांगासर. सो किंगफीश येयला. रा पळोवया, राव दर मातशें फ्रेश आहा पळोवया. आसा मातशें फ्रेश आहा. तो ना खंय. च्या पिवपाक गेला खंय तो. पापलेट बरें आसतली. फुडें पळोवया.
हांगासर मोरी पळयात कितें बरें येयला फ्रेश आहा गे. मोरी कशे 800 रुपये किलो आणि मोरी सायजीन बरें व्हडले आहा. हे पळयात 800 रुपये किलो खंय. मोरी भाजी गॅरंटेड फ्रेश. बरें न्ही मोरी 800 रुपये खंय. किती जाय धाकटी जाय धाकटी हा घे मोरी घेवया. तू खातलो फ्राय बी 300 धाकटी जाय हो पळय. देऊ हय एक एक काय दोन एकूच पुरो. सो खूप दिसांनी मोरी खावंक ना म्हटल्यार मोरी घेवया. कशें ते सांग पयलीं. बारीक करा चड मोठे नाका. हय फ्राय करपाक. कितें म्हणटा का मोतयाळे न्ही. कितले बारीक बारीक पळया मोतयाळे. आणि हे कितें दोडया रे कुल्ले सुंगटां सगळ्याक. सो हांगासर आसा शेतकाय पळयात बरें फ्रेश आहा. सो हांगासर न्ही सगळें मिक्स आहे. मिक्स कशे 200 येता राव येता येता. कालवा कशे 200 आणि कुल्ले पळयात बरे मोठे आहा. सो हांगासर न्ही सगळे खुबे तिसऱ्यो सगळ्या सांगा. हय ते हांगा ते बांगडे बी घेवचे ना खावन 200 रुपया. सो हांवें न्ही हांगासर हें मिक्स घेतला. कश्यो मुड्ड्योश्यो आणि पापलेट मुड्ड्योश्यो इश्यू काय 1/2 किलो दी म्हाका. आणि बरें घाल आं मोठीच घाल भुरग्यांक खावपाक. 1/2 किलो 400. 500 करू 500. कितले आता किलो 500. हे मुड्ड्योश्यो हे सांगता न्ही गे सांगता. कितें बरो व्हडलो आहा. सो कुल्ल्यो न्ही सायजीन धाकटे आहा. खूब बारीक आशिनात ते. हे कशे 700 रुपीज खंय. हलवा म्हणटाय का हलवा. हे लॉबस्टर हें हांगासर आसा लॉबस्टर. इस्वण सामकें जाम जाला. सो हें आसलेलें फीश मार्केट म्हापसाचें. पण तितलें अशें नुस्तें अशें हें ना. इस्वण मातशें फ्रेश ना. ते भितर त्या बाये भितर. सो भाजी घेता मागीर या मागीर. बारीक सुंगटां न्ही पणजे बरें आसता तांचे कळ्ळें तुमकां न्ही. हांगा चड बारीक सुंगटां बी चड ना. आहा ते मानशेचे न्ही खूब 300 रुपया वांटो अशें. ओके सो भाजी घेता हांगासर. सो हांगासर भाजी घेवपा आयला. आनी आयज मंगळार तितले भाजी बीन येयना. कितें आहा तें घेवन वयता हांव. सगळें तुमी आतां घालता. नीर फणस काय आई कशे. हे 500 आणि हे 350. रा येता रा. भाजी 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 आणि वांगी घाल. आणि थंयसर न्ही शिना तवशे बसला भितर वयताना ते फ्रेश आसता ते तवशे घेवया. सो जालें आमचें भाजी घेवन. हो बॅग आमकां इटी फॅमिलीन दिला. बरें आहा भाजी बिजी हाडपाक बी आनी खाण्यार घालपाकूय बरें आहा. शिव आपूण घालना का खाण्यार. सो जालें आमचें. नीर फणस खूब म्हारग 500 रुपया खंय.
चला सो जाले भायर सरता हो फ्लावर घे खंय म्हाका तुम्ही कमेंट करून सांगा पावसान फ्लावर कॉलीफ्लावर खावप का ना ते सांगा हो व्हडलो डॉक्टर हांवें पळयला फ्लावरा भितर कीड आसता दिसता भायल्यान ते फ्रेश पण भितर इतले किडे आसता हांवें अक्षरशः पळयलेले आसा कित्याक खबर हाच्या फ्रेंडान ते दिल्लेले पळय फ्लावर हांवें ते काडले कट केले आनी इशुकाक खिचडीन घालपाक घातलेले पळय तर भितर खूब किडे आसलेले आनी पावसान केन्नाच कॉलीफ्लावर खावंक जायना म्हाका सांगता कॉलीफ्लावर घे फ्रेश हा खंय आतां तुमी सांगा म्हाका पावसान कॉलीफ्लावर खावप का ना ते आतां पळय कितले कमेंट येतले फ्लावर आता पावसाने चड मेळटा भितर किडे आसता ना किड आसना सांग मातशें एका टर्मरीक टर्मरीक घाल कितें घालना भितर भितर किडे आसता ना, आनी ते ते आसना. जेवणा बिवणा घातल्या म्हणजे कितले खाचें वयतलो भितर पळयतलो सांग पळय हांवें अक्षरशः पळयलेले भितर सामके 1 2 न्ही 3 4 किडे आसता आनी पावसान कॉलीफ्लावर केन्नाच खावप ना हें एका खबर ना आनी हांव सांगलें की राग येता एक सामान घेवपाक दिना भिरें या बेगिना या आता कुकुंबर घेऊया तू कुकुंबर दाखयत तुका थंय कुकुंबर न्ही ते बरें नासलेले वाटेर न्ही इशुका केळी घे न्ही तू वचून घे केळी घे थंयसर वाटेर न्ही तेंचे फ्रेश अशे कुकुंबर विकतात बारीक बारीक आसता पण फ्रेश आसता हांगा घे हांगा इतलें बरेंच ना सो म्हटलें हांव थंय हांगा घेना म्हटलें सो हांगासर इशुकाक हें घेता बनाना बीन कितें घे आनी कितें आहा फ्रुट्स थंयसर तू बसो बाहेर चेक कर ना तूच वच बनाना धाड आनी कांय नाका आनी कांय ना सर आनी एक ड्रॅगन फ्रूट घे पयर इशुकाक न्ही हांवें ड्रॅगन फ्रूट एक ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर केल्लें हांवें एकूच खालता न्ही ड्रॅगन फ्रूट आवडलें ताका ओके सो म्हटलें एक घे म्हटलें आनी बनाना ताका जायच सदांच केन्ना कितें कितें करता न्ही हांव पॅनकेक बी तितून घालून ओके सो म्हाका न्ही अशें म्हापसा इतलें म्हाका चड लायक ना पण चड अशें वरायटी फीश बीन कांय ना ती पयला न्ही पणजे न्ही खूब बरें आसता चड आसता पण आयज म्हटलें येवया म्हटलें हांगासरूच कित्याक आयकता ताका हांवें सांगलां ड्रॅगन फ्रूट एकूच घे म्हणून 3 4 घेतला असोच करता शिवनाथ ओके सो चड अशें वरायटी फीश ना तुमी पयला न्ही म्हणजे अशें खाली कशें ओके आनी आहा ते घेतला हांवें खूब तेंप जालें म्हापसा येवंक नासलेलें सो म्हटलें चल आयज येवया आतां आनी इतलें बीन हांव म्हापसा पावचें ना ओके आनी पावस लागला आयज सकाळच्यान काल रातच्यान मातसो लागला पावस कळ्ळें न्ही तुका एक ड्रॅगन फ्रूट हाड म्हटलं 3 हाडला मग किती म्हणजे त्याचा तू 100 रुपये एक म्हणले गे आता 150 रुपये किलो 150 रुपये किलो न्ही हांवें ब्लिंकिटांतल्यान न्ही एक हांवें ड्रॅगन फ्रूट हाडलेले 100 रुपये एक घेतले ताणें ब्लिंकिटान म्हारगूच न्ही की करतले कांयच नासलेले फ्रुट्स बीन त्या खावपाक इशुकाक म्हटले एकूच ऑर्डर केल्ले हांवें 100 रुपये एक तो ब्लिंकिटान तर ब्लिंकिटान खूब म्हारग आसता न्ही सो खात तो कट करून दिले मुडी खाल्ल्या नाजार ना आमकां सगळ्यांक लायक ते ड्रॅगन फ्रूट आनी बनाना ओके चला कुकुंबर दाखयत तुका कुकुंबर तेच मेन ते आता नाव होतं केला बोलतोय येताना पयला म्हणून सांगला काय येताना पयला हांवें ते रास घातला कुकुंबर आनी तुमी लोकल हा तेंचे लोकल म्हाका दिसता काडून हाडटा आनी विकता तेंचे कुरकुरीत आसता की टेंडर ताका लागून हांवें घेवंक ना हांगासर कित्याक हांवें हाडून दवरलेले खूब दीस जाले ते सुकलेले ते बरें नासलेले शिनोज म्हाका सांगनाका तूं व्हडलो हांवें येताना पयला हांवें हांगा कुकुंबर बसला म्हणून खूब ऊन येता बांदून सो हांगासर न्ही हेंचे बरें आसता हांव चडशी न्ही हांगाच घेता तेंचे बरें फ्रेश आसता चला जालें आमच्या घरा मेळटा तुमकां सो पावले बरो पावस लागला आयज सकाळच्यान ओके तुमकां दाखयता नुस्तें कितें हाडलें तें आनी हो व्लॉग न्ही मागीर एंड करता मागीर नेक्स्ट व्लॉग कंटिन्यू करता कित्याक हो फक्त तुमकां म्हापसा फीश मार्केट दाखयला हांवें कळ्ळें मनसून स्पेशल कितें नुस्तें मेळटा तें पण पणजे खूब वरायटी आसता म्हापसा तशें कांय ना हय ओके दाखयता तुमकां कितें हाडलें तें तो हें 1.5 किलो कितें आहा तें आनी मोरी आमी खूब तेंप जालो खावंक ना सो हें मोरी हाडला आनी इशुकाक लागून न्ही मुड्डोश्यो हाडला जस्ट 1/2 किलो हाडला हें मुड्डोश्यो कित्याक पापलेट नाका म्हटलें मुड्डोश्यो खावंकूच ना हाणें ताका फ्राय करपाक 1/2 किलो मुड्डोश्यो कशें म्हटलें तेजें ना हेजे 350 जाले 700 सो हेजे 1/2 किलो हाडला हांवें आनी हें मिक्स आई म्हणपाक खूब तेंप जालें आई म्हणटा आपण मिक्स नुस्तें जाय हेजें न्ही हुमण बीन बरें जाता मिक्स नुस्तें हें सगळें न्ही मिक्स आहा हें पळय असलें 1 मिनटां हें सगळें मिक्स हेजें न्ही हुमण करूंक जाय खूब बरें जाता
सो हें म्हाका पडलें 200 रुपया. सो हें पळयात सगळें मिक्स नुस्तें आसा आनी फ्रेश आहा. आनी खुबे हाडला हांवें. म्हाका बरं म्हाका काळे खुबे कितें लायक ते. सो खुबे हाडला. हे खुबे आमकां पडले 200 रुपया. 100 वांटो 2 वांटे हाडला हांवें. आनी कालवो हाडला. कालवाचे हांव न्ही तोंडाक करतले. म्हणजे सकाळ बरें पडटा चाय चपाती वांगडा बीन न्ही पाव वांगडा खावपाक न्ही खूब बरें जाता. सायजीन न्ही मातशें तितले बारीक ना मोठे ना. पळय बरें आहा न्ही गे हें पळय. सो इतलेंच हाडला आनी कांय ना. ही भाजी म्हणजे कुकुंबर, बनाना, ड्रॅगन फ्रूट, भेंडी हाडला. आनी हांगासर आसा हें तुजें कितें तें वांगी आनी धाकटोसो कॅबेज हाडला हांवें पराठा करपाक खूब बरें जाता. आनी वांगी हाडला इतलेंच. तुका कुल्ले खूब लायक पण कुल्ले न्ही ते बारीक बारीक आसलेले वायट क्रॅब कळ्ळें न्ही. तो 350 तो वायट क्रॅब बारीक हाडला न्ही तो रितू खायना ताका व्हडले जाय. आनी ते व्हडले व्हडले आसलेले पळय ब्लॅक क्रॅब ते 800 रुपया. तो म्हटलें आसूं म्हटलें कांयच नाका खातलो मोरी बीन आसा फ्राय करून दितलो खातलो. ओके आनी पळय आसता तुमी कितें आहा तें मार्केटान आसा नुस्तें ओके म्हारग आतां पावसान तें म्हारगूच आसता. ओके सो आनी कांय ना. आतां म्हाका सगळें क्लीन करूंक जाय खूब तो नॅक्स्ट व्लॉग येतलो. ओके सो आयचो व्हिडिओ कशें आसतलें कमेंट करात. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. आई बाय म्हण बाय. इशवी न्हिदला अजून उठोवंक ना. शिव दिसात ना 1 मिनट राव लॅपटॉपाक एक करता. आं बाय म्हण न्हिदला उठटलो. आं चल बाय. आं शिवान तुमकां बाय म्हटलां.